मोगाळ भयणी भावनो, आयज तावन आमी रुजाय सायबिणीचें नवें नां सुरू करतात आनीक आयज तयारेचो पयलो दीस आनीक आयज ह्या पयल्या दिसाक आमचे मुखार विशय दवरला. रुजाय सायबीण शुभ वर्तमान पोरगोटूंक आमकां उर्बा दिता. तर हो विशय एके वाटेन आमचे नदरे मुखार दवरून दुसरे वाटेन हो सेवादन दवरून भाव भयणांनो आमच्या जिविताक कितें लागू जाता, आमच्या जिविताचे गांठीक आमी कितें मारूं येता तें थोडक्यान ह्या सेवा धर्मांत घडटा ते भाशेन आमी नियाळ करुया. भाव भयणांनो, एक काजारी जोडपें ताचें काजारी जिवीत तितलें बरें चलो नासलें. 2-3 वर्सांचें काजार तें आसलें. एकामेका मदें सदांच केस्तांवां, एकामेका सदांच झुजां, घरांत सुसेग ना हे भाशेन तें 3 वर्सां भितर काजारी जोडप्याचें जिवीत कोश्टाचें जिवीत जालें. ह्या खातीर तांणी चिंतलें आमच्यान एकामेका तांय जिवंक जायना, हें काजार चड तेंप चलचें ना. ह्या खातीर दोगांयनी चिंतलें आमी चल काजार मोडुया, डिवोर्साक अप्लाय करुया. आनी ह्या निमतान भाव भयणांनो ती वचोन पाद्विगाराक मेवली. पाद्विगाराक सांगलें, फादर आमचें काजारी जिवीत चगोना, आमच्यान एकामेका सोबेन जिवंक जायना, आमी अनालमेंटाक अप्लाय करूंक फादर आयल्या. बाबा पाद्विगारान ताका बरे भाशेन पळयलीं, तांचे लागीं एकल्या लागीं उलयलें आनी उलयता आसतना पाद्विगारान तांच्या जिवितांतली कोता कितें घडटा तें विचारलें आनी कुटुंबांत ती कशे भाशेन जियेतात हेंवूय विचारून काडलें. तपासणी केल्या उपरांत उलोवन ताचे जिवितांत कितें घडटा त्या उपरांत फादरान तांकां दोगांयकूय बाराबर बसयली आनी तांकां सांगलें तुमकां डिवोर्स जायोच, अनालमेंट जायच. ती म्हणूंक लागली ओय फादर आमच्यान जिवंक जायना. फादरान तांकां सांगलें बरें, सो तुमचो पेपर वर्क तर करूंक जायो जाल्यार फुडल्या म्हयन्याक यात आनीक 1 म्हयनो भर हांव तुमकां एक काम सांगता तें तुमी करात. जरी तर तुमी तें काम केलें जाल्यार फुडल्या म्हयन्यांत हांव तुमचो प्रोसेस सुरू करता. आनीक पाद्विगारान तांकां सांगलें वचात आनीक आयच्या दिसा तावन 1 म्हयनो भर तुमच्या कुटुंबांत दोगांय बराबर तेर्साचें मागणें करात. चुकोय नासतना घरांत तेर्स करात, कित्याक तुमच्या जिवितांत मागण्यांक सुवात नासली, घरांत तेर्साचें मागणें तुमचें जायच नासलें. ह्या खातीर हांव सांगतां आयज तावन तुमी वचात 1 म्हयनो भर 30 दीस चुकोय नासतना घरांत बराबर तेर्साचें मागणें करात आनीक ताच्या उपरांत यात आनीक हांव तुमचो प्रोसेस बेगीनूच फुडें व्हरतां. भाव भयणांनो, पाद्विगाराचें हें जोडप्यान आयकलें आनी घरा गेलीं. आनीक म्हयनो भर पाद्विगारान सांगलो ते भाशेन खात्रेन तांणी तेर्साचें मागणें केली. म्हयनो बोलांतल्या उपरांत पाद्विगारान तांकां आपोवंक धाडल्या उपरांत भाव भयणांनो पाद्विगारान तांकां सांगलें तुमी कितें चिंतलां तुमी. भाव भयणांनो तेन्ना त्या जोडप्यान म्हणलें फादर तेर्साच्या मागण्या उदेशी आंकवार मारेन आमचो गोराबा राखलो. तेर्साच्या मागण्या उदेशी आमच्या गोराब्यान आयलोल्या दिसा केस्तांवां जातालीं ती बंद जाली. जो सुसेग आमच्या गोराब्यांत नासलो तो शांती सवस्काय ह्या तेर्साच्या मागण्या उदेशी आमच्या कुटुंबांत सुरू जाली. भाव भयणांनो, तेर्साचे मागणें व्हड मागणें. ह्या खातीर जितल्याय सुवातांचेर आंकवार मारिया दिश्टी पडल्या, जावं तें गुवादाल्पे, जावं तें मेक्सिको, जावं तें नोक, जावं तें फातिमा, जितल्याय सुवातांचेर दिश्टी पडल्या तिणें एकूच मागलें तुमचे खातीर आनीक संवसाराच्या थारोणा खातीर तेर्साचें मागणें करात. आनी जी कोण भावार्थान तेर्साचें मागणें करतात भाव भयणांनो आंकवार मारिया ताचें मागणें आयकल्या बगर रावना. आयच्या सेवा धर्माचो विशय रुजाय सायबीण शुभ वर्तमान पोरगोटूंक आमकां आदार उर्बा दिता. आनी भाव भयणांनो आंकवार मरेच्या जिवितांत नदर मारल्यार आमच्या जिविताचे गांठीक आयज 3 वस्तू मारुया. पयले सुवातेर आंकवार मरेन शुभ वर्तमान आपल्या कुटुंबांत पोरगोट केलें. भाव भयणांनो
जेन्ना तांच्या कुटुंबान तोंटे उपरासले, जेन्ना ताका जुजेक सांगलें उठ आनीक वच, बाळकाक घे आनीक पळोवन वच, तेच राती आंकवार मेरेन थंयसर केस्तांवां करूंक ना. जेन्ना बाळोक सांडलो तांचे मदें घुसपट पडोंक ना, पूण आयलोल्या आव्हानाक तिणें एकमतीन एकामेका तांय भासाभास करून आयलोल्या आव्हानाक फुडो केलें. भाव भयणांनो, आयज काल आमच्या कुटुंबान जायती दुस्पळ जाल्ली आमकां दिसून येता. आनीक आमी जी घडणी तुका आमी सांगल्या तांच्याय कुटुंबांत घुसपट जाली. घोव बायले मदें वयर सकयल जाले, घोर समज जालो आनीक तांचें कुटुंब फुटोंक पावलोलें. भाव भयणांनो, आयज कुटुंबांत जायते फावटी अशें घडटा. व्हडलें केस्तांव जायना, पूण वी मेक एन इश्यू ऑफ अ टिश्यू. बारीक कितें केजील जाता आनीक आमी व्हडलें ताचो इश्यू करतात. ह्या खातीर आमच्या कुटुंबांत दुस्पड फुटी पडटात, कुटुंब दोशी जातात. आयज आमी आमकांच विचार करुया, हांव कुटुंबांत जियेता आसतना कुटुंबांत जेन्ना तोंटे उपरासतात ते हांव पालयतां तसलो मनीस काय, वो हांव जेन्ना तोंटे बारीक कितें केस्तांव जाता हांव तें वाडोवन चडयतां आनी हे भाशेन कुटुंबाची दशा दुर्दशा करता काय. आयचो सेवादोर पयली सुवातेर तुका आनीक म्हाका ह्या मुद्द्याचेर नियाळ करूंक आपयता. भाव भयणांनो, जो मनीस भावार्थान आंकवार मरेताय मागता ताका ताचें मागणें मेवल्या बगर रावना. आयज तुज्याय कुटुंबांत जायते प्रश्न आसतले, तुज्याय कुटुंबांत जायत्यो घुसपड्यो आसतल्यो. घोव बायले मदें, भुरग्यां मदें, आवय बापाय मदें कुटुंबांत घुसपड्यो आसतल्यो. आयज निचेव करुया, त्या कुटुंबान भावार्थान तेरसाचें मागणें केलें आनीक आंकवार मारेन तिचो कुटुंब, तांचो कुटुंब राखलो. आयज तुज्याय जिवितांत होच घुसपड आसा जाल्यार चुकोय नासतना तुज्या घोराब्यान तेरसाचें मागणें कर. आयलोले प्रश्न सुटावेत जाल्या बगर रावचे ना. दुसरी सुवातेर भाव भयणांनो, आंकवार मारयेन शुभ वर्तमान आपल्या सोयऱ्यां मदें, शेजाऱ्यां मदें परगट केलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेन्ना तिची मावशी भयण गरजेक सांपडली, तिची परिस्थिती तिका गोमली, ती उठोन दोणवणान धांवून गेली. ही उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेवल्या. आयज आमी आमकांच विचार करुया, हांव दुसऱ्याच्यो गरजो पळोवन दुसऱ्यांक आदार दितां काय. बाबा, आयज काल आमी जायते फावटी जायते मनशां आदार दितात, पूण थोड्यांक आयज आदार दिवप म्हणल्यार एक इन्वेस्टमेंट जावन गेला. कित्याक म्हणटा, आयज काल आमी दुसऱ्यांक आदार दितात पूण जायते फावटी चिंतात हांवें ताका आदार दिल्यार ताचे गरजेक पावल्यार म्हाका कितें मेवतलें, म्हाका कसलो फायदो जातलो. भाव पडून आयच्या समाजांत इतली परिस्थिती पावल्या की आयज काल जायतीं सेलेब्रेशनां आमचीं आसात आनी हे सेलेब्रेशनाक जेन्ना आमी दुसऱ्यांक इन्विटेशन दिता आसतना लेगून लोक चिंता हांवें ताका इनवायट केल्यार वो ताणें म्हाका इनवायट केल्यार म्हाका केदो व्हडलो गिफ्ट मेवतलो. जरी तर हांवें ताका इनवायट केल्यार जेन्ना हांव ताका इनवायट करतलो, हांव ताच्या फंक्शनाक जरी ताणें म्हाका इनवायट केलो आनी जेन्ना हांव ताका कितें गिफ्ट दितलो, हांव जेन्ना फंक्शन करता तेन्ना तितलोच गिफ्ट, तितल्याच पयशांचो गिफ्ट म्हाका परत मेवतलो काय, वो म्हाका डेफिसीट पडटलें काय. आयज काल आदार देखून दिवप म्हणल्यार असल्या मनान लोक दितात. भाव भयणांनो, आस्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. आनी जेजू म्हणटा जें तुवें ल्हानांतल्या ल्हानाक केलें तें तुवें म्हाका केलें. आंकवार मेरेन शुभ वर्तमान दुसऱ्याच्यो गरजो पळोवन आपल्या शेजाऱ्यान, आपल्या गांवांत ती परगटूंक पावली. आयचो सेवादोर आमकां दुसरे सुवातेर हेंच करूंक आपयता. इंग्लीश भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, वॉट गोज अरावंड कम्स अरावंड. आयज जरी तर तूं दुसऱ्याक आदार दिवंक वेतलो जाल्यार फाल्यां तुज्या गरजे आकांताच्या वेळार दुसरोय तुका आदार दितलो. तर भाव भयणांनो, दुसरे सुवातेर जे परी आंकवार मेरेन शुभ वर्तमान आपल्या शेजाऱ्या मदें, सोयऱ्या मदें परगट केलें, आमी आमच्या जिवितांत घडटा ते भाशेन दुसऱ्यांच्यो गरजो पळोवया. जायत्या भासांच्यो गरजो आसात, फकत दुडवांच्यो न्हय, मागण्याची दुसऱ्याक गरज आसा, दुसऱ्यांक बऱ्या सल्ल्याची गरज आसा, दुसऱ्यांक उर्बेच्या उतरांची गरज आसा. कोण एकसूरपणान जियेता
ताका सांगात दिवची गरज आसा. आयज दुसरे सुवातेर आमकां कितें मेवतलें तें पळय नासतना निस्वार्थी मनान दुसऱ्यांच्यो गरजो पळोवन घडटा ते भाशेन दुसऱ्यांक आदार दिवंक वावरुया. तिसरी आनीक निमणे सुवातेर भाव भयणानो, आंकवार मारिया एकूच अस्तोरी थंयसर आसली जिणें जेजूच्या सगळ्या कोश्टांत वांटो घेतलो. एके भाशेन दुसऱ्याच्या कोश्टांत बागेली जावन ती शुभ वर्तमान परगटूंक वावुरली. भाव भयणानो, हिंदी भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, सच्चे मित्र वो नहीं है जो तस्वीर में साथ हो, पण सच्चे मित्र वो है जो तकलीफ में साथ हो. खरे इश्ट ते न्हय जे फोटवान तुजे बरोबर आसतात, पूण खरे इश्ट ते जे तुज्या दुखांत तुजे बरोबर आसतात. भाव भयणानो, आयज काल कोण मेवता थंयसर सेल्फी मारतात. सेल्फीचे फॅशन स्टायल जावन गेल्या. कोण मेवता थंयसर रील काडटात. रील काडले, अपलोड केले, विसरले. खरे इश्ट तुज्या दुखांत आसतात. ते सुखांत सगळे बरोबर आसतात, पूण दुखांत तुज्या बरोबर आसतात ते तुजे खरे इश्ट. आंकवार मरीन हेंच केलें. आपल्या पुताच्या दुखांत कोश्टांत ती बागेली जाली. आयज आमी आमकांच विचार करुया. हांव थोड्यांक खरे इश्ट म्हणून मानता. म्हजी भाव भयणां आसतात. हांव दुखांत तांचे सांगाता आसता काय? जायते फावटी फकत सुखांतूच लोक बरोबर आसतात. दूख आयले म्हणटकूच पडोन वेता, ओ कोना जाप लेगून करिना. आयज असलें मन पयस करूंक मनीस कशी मनीसपणाच्या सुखा दुखांत आमी वांटो घेवंक आनी हे भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान आंकवार मरेक आमी शुभ वर्तमान आमी परगटूंक आमकां उलो मारता. तर म्हाका भयणी भावनो, आयज ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमी आमच्या जिविताक कितें घेवया. भाव भयणां, आंकवार मरेन हेंच मागलें, तेर्साचें मागणें करात. संवसाराच्या तारणा खातीर तुजे खातीर तेर्साचें मागणें कर. आयज आमी तेर्साच्या मागण्याचें म्हत्व ओळखून घेवया. दिसा दिसपट्टी आमच्या कुटुंबांत तेर्साचें मागणें सांगाता येवन भावार्थान करुया. आनीक आमच्या कुटुंबांतले कोश्ट, आमच्या जिवितांतले कोश्ट, संवसाराचे कोश्ट आंकवार मरेक उबारुया. आनीक आमच्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान आंकवार मरेची देख घेवन आमच्या उतरांतल्यान कोडण्यांतल्यान शुभ वर्तमान आमच्या कुटुंबाक, आमच्या शेजाऱ्याक आनीक संवसारांत भोव करून दुखांक कोश्टांक सांपडलेल्यांक परगटूंक त्याच देवाची कृपा आनीक बळ आंकवार मरे उदेशी आमा सोमेस्तांक मागुया.